IIT प्रकल्प गोंयभर भोंवत आसा। सांगे, काणकोण, शेळमेळली मागीर परत सांग्यार उपरांत धारबांदोळ आनी कोडार ह्या वाठारांनी IIT प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो आसा। आतां हो जो प्रकल्प आसा तो फोंड्या फार्मागुडी वाठारांत व्हेल्लो आसा। थंयच्या लोकांनी ह्या प्रकल्पा आड खर आंदोलन केल्लेलें आसा। तांचें अशें म्हणणें आसा की ह्या प्रकल्पा लागून तांचें जें वातावरण आसा तें सगळें नश्ट जातलें। ह्या आंदोलनाक तांकां समाज वावरपी सयत आमदार विरेश बोरकार हांणी तेंको दिल्लो आसा। विरेश बोरकार हांणी सांगिल्लें आसा की हो जो प्रश्न आसा पळय तो आपूण विधानसभेत मांडटलो म्हणून। कळंगूट पुलिसांनी फकत कांय दिसांनी आंतरराज्य चोरांचो गट धरून व्हड यश मेळयलें। कांदोळे एका भांगराच्या दुकानांतल्यान 16 भांगराच्यो मुदयो चोरून व्हरपी 5 जाणांक महाराष्ट्रांतल्या रायगड जिल्ल्यांतल्यान अटक केल्या। चोरी केल्ल्या भांगराच्यो 15 मुदयो आरोपी कडल्यान मेळयल्यात आनी उरिल्ल्यो वस्तू सोदपा खातीर ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सध्या सुरू आसा। काणकोण तळपणा हांगच्या मनोहर पर्रीकर बायपास महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातात एका मनशाक आत्ताक मरण आयलें जाल्यार दुसरो जखमी जाला। कार मडगांवच्यान कारवारच्या दिकेन वताली। हो अपघात ताजो आसतनाच वेर्णा ब्लूबेरी लागसार 3 गाडयां मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात स्कूटर चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। वेर्णा पुलीस फुडलो तपास करतात। दिवचलचे ITIत इलेक्ट्रिशियन कोर्स करपी लामगांवच्या अक्षत नायक ह्या तरणाट्याक शुक्रारा राती मावळिंगे वाठारांत लायटीचो शॉक येवन मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली। ह्या घडणुकेंत आतां नवें मॉडर्न आयलां। आपल्या पुताक आयिल्लें दुर्दैवी मरण म्हळ्यार तो घात आसा असो दावो लायटीचो शॉक येवन मरण आयिल्ल्या अक्षत नायक ह्या तरणाट्याच्या बापाय सयत फामिलीन केला। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून आमकां न्याय दिवचो तशेंच ताचें परत पोस्टमॉर्टम करचें अशी मागणी घरच्यांनी केला। गोंयांत 24 वरां भितर कांय वाठारांनी मध्यम ते नेटान पावस पडपाचो नोंद जाला। सगळ्यांत चड मुरगांव 90.2 मिलीमीटर जाल्यार दाबोळी 90 मिलीमीटर पावस पडलो। ते भायर मडगांवाक 60.9 मिलीमीटर, काणकोणाक 42.2 मिलीमीटर, फोंड्यां 30 मिलीमीटर, सांगे 31.2 मिलीमीटर, पेडणे 12.2 मिलीमीटर जाल्यार वाळपय 4.4 मिलीमीटर। पूण ह्या काळात राज्यात खंयच चड वा खर पावस पडूंक ना। मजगती हवामान खात्यान राज्यात 28 जून ते 4 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला। कांय वाठारांनी 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे मारून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास काडला।